आता तुम्ही कशी कोण जाल्यार जाय ब्राह्मणू सगळी बाय काणी जाल्या ती ना जाल्यार या करू जायना खंय एक दिवस ताका एक बंग जात खंय कशी कोर न्हू तागेली बाय खंय खंय कशी कोर का म्हूण सांगका ताणें सांगलें अमके कडेन आसम तो थंय गेलो थंय गेल्यार ती बाय मनीस आसतय तूं कसां आयली हांगा हांव आयिल्लय म्हाका कसान जाल म्हूण कळना हांव हांगा आसा मागीर पळयलें ताणें पळयल्यार ताका कोण कितें तो राक्षस आसलो ताका तो दोश जावन आशिल्लो ताणें ती काडलेली ताका बाय चिडून आसत तिका थंय हाडल्या सोळ्या बरें तूं त्या रे राक्षस आहाय तिका ती ब्राह्मणा बायली हाडली पळय तो ब्राह्मण भारी निश्टा म्हणून ताका निश्टेक भंग करता इत्याक हांव राक्षस न्हय हय तूं आतां हें कर का म्हाका तूं सांगीन करता म्हण आसा ते बाय म्हणजे ताका थंय पावो का फाल्यां जाव काल पावो का तत्व कसाल म्हळ्यार बायल लागना जाल्यार धर्म करूं जायना ब्राह्मण जाल्यार धर्म भ्रश्ट जावन तशी जाता राय जाल्यार ब्राह्मण ना तरी जाल्यार ताका अर्घ दिनात मर्याद दिनात म्हणटना बायल मनशांक कितलें प्राधान्य आसा दादले मनशान ಸ್ವಲ್ಪ मना उरका आमी भारी प्राधान्य दिल्या तीन सांगील कशें घरा भितर जालें प्राधान्य दिलें तें न्हय प्राधान्य दिलें म्हणजे मात तिका मर्यादा आसता म्हणजे जाल्यार तें स्वतंत्र सोडचें अशी तत्व न्हय तिका दिवंक एक मर्यादेरी भारी मर्यादेर चलोवचें प्रितीन चलोवचें आनी सगळें करचें जाका खाण जेवण दिलें फुडलें जायना तिका भारी चंदा येयली सगळें जाका सगळें धर्म करपी तीन सगळें सांगल्यार म्हळ्यार एका सहधर्मिणी म्हणटात तशी चंद करच्यो का तें म्हाका दोन मुद्दे म्हणला तेणी वच्चें म्हळ्यार ती करता न्हय तें हांवें करता हांवें थंय तूं चुकता आमी कडेन गेलेले थंय एक दादलो मनीस तो देवळा येना ते बायल मनशेक स्वाम्या पळोव का म्हूण इच्छा तिका बाब म्हूण लागना तिणें वच कशी म्हूण तिका कश्ट तो येना मागीर कोण आलं की ते फल नाल्ल आनी पेटोवन दिली काणीक आनी पेटोवन दिली प्रसाद दिवका म्हण इतरे ती येनी कितें तुगे बामूण सौख्य आस न्हय तो येना खंय अशें म्हूण जालें भारी भाय दिसता अशें केल्यार व्हड चूक तशें करून जावचा न्हय घरा भितर जावचें धर्म कर्म सगळी कोण की दंपत्यांनी दोगांनी मेळून कोरका जाता तशीची बायल मनशान कशी की पतीक देव म्हणटा ती तशी दादले मनशाक बायल मनशान दुखयना अशें पळोवंक जाल्यार धर्म देवान एंट्रस्ट केलेलें आसा ना तिचेर आमी म्हणटात कशें की तें उंडावन हांव बायल मनशे सोड कसलेंय दूख दिना अशी म्हणटात आनी मेळ्ळें ते सगळें केल्यार कशी राबता रे तें देखून दायल मनशां आमी सांगता ती तांकां जेवणा खाणां घालचें मात्र न्हय मर्यादेर चलोवंक जाल्यार एक धर्म चलयतले आसा ती जाल्यार खूश तशी म्हळ्यार जावं जावचा नज चंद्रुपारी घरा भितरी कशी फुडें दोन चोलेल एक रीत क्रम आसा त्या प्रकाराचेर चलचाक दादले मनशांनी मस्त प्रयत्न करका हे आमी सांगता कारण कसाल म्हण जाल्यार मस्त आमी व्हड व्हड सभेर सगळें आयकिलें तांणी उलयतना चांग दिसता आमी आमगे समाजाक आज कांय पण धर्म व्हरलो म्हण जाल्यार बायल मनशां निमित्ती म्हूण तांकां ना काम हाजेर तूं जाय न्ही आमकां
जाम टाकय वही ताक पडलेले ना ते तानी बारी सगळे चंदकून सांगतात कोणाकय ताजे इम्प्लायड नाही आमी सांगितले जाल्यार एक तशेवर तू जाय ना हांवें बरें बरें तुगेले तें आनाल सांग ते सगळी मुगेल बायले गोत्रे म्हाका गोत ना तें सगळें हांव तें सगळें घेवन बेश्ट ना जालें आनी हांव घेवन बस कसाल म्हणून काडा पुढे सगळे तशवे कसले जाल्यार चंदकून चोलोका आमगे घरा भितर देव धर्मा विशय दादले मनशांनी मेहनत करची अशी ते सगळे तशी सोडचे चंद म्हणून दिसतना जावो आनी तूं बायल मनशांक घरा भितर दुख्ख दिवचें सर्वथा नज्ज म्हळें दुख्खा कारण करचें सर्वथा बायल मनशान करूं नज्ज म्हूण अर्थ तुमकां समजल म्हणून मनान दिसता दादले मनशान खंयचेय कारणार जाल्यार बायल मनशान दुख्ख उठतसने घरच्याक सोडूं नज घरा भितर कशी चलता म्हूण पळोवन कसलें क्लिश्ट जावन आशिल्लें जावका म्हूण बायल मनशान सांगूंक नज तुमी घरा भितर विशय उलयता म्हूण लिखूं नाकात तेजे करून ते दोगांनी तरी समरबल्यार तर घरांत छंद जावन मुखार वचा जाता तेजे करून मात्र आमी सांगची जालें मस्तनी कांय सांगना ती एक लागीन सांगून राबयता आसक्ताकय हांव आडेंचे एक विशय आसा नाका म्हणत आमी मनोरंजना सुखान संतोषार भोवचे हे नाका म्हणत फुडें आमगेले समाजांत तूं एक वार्धीक जात जाल्यार वार्धिके म्हणटा तूं दादले बायल पुराय जाणां होरेत आनी व्हंकल अशी पुराय त्या म्हणून डस पुराय जाणा आंगडींत न्हय देवळा वतन न्हय आत्ता कसं सगळं एकल एक घरा भितरी घरा भायरी देवळा वतानाय जेवणा बेसतानाय केन्ना म्हळ्यार एकल एक ड्रेस संतोष खंय आमी एक कोण सांगचे रे हाक एका उतरान सांगले आडंबर आडंबर संतोष म्हूण लेखून ते संतोषा खातीर हंबल हे कितलें बादक जावं बचावत की आमकां कळना थोडी सगळी आमी हात घालता म्हूण लेखचे न्ही जाल्यार मना उरची आयकून आमी आयकरी आसा सगळे काय काय म्हणे कसं सांगताना ते शेवटून मेळ्ळे ताकदच असेल कसं म्हणून नाळ शीक तांगे शी वडमळ्या म्हणती हे सगळे कसल्या वाडोवन हाडल्या कसल्या सगळे म्हणून गोड केला आमकां कळना आमी ती वाड्डीक आसलो भारी व्हड व्हड म्हळ्यार इतरे दिगरू दिवे ते कसा बोलका लागले ते वाड्डीक व्हडी म्हळ्यार व्हड म्हळ्यार कसा व्हडी न्हय ते वाड्डीके तूं गेल्ले कुडले दिवच खाण पळयल्यार दुखात दुखात म्हणून खातोच वाडीक व्हडी खाण म्हणजे वाडीक दोन्ही वाडीक म्हणजे जाल्यार जेवणा वेळेर कोण कोण प्रकार सगळी तातल्यान बापे मेळ्ळे सगळी पानार जेवण वाट्यां जेवण बापे जेवण ह्यो भारी भारी जेवण भारी पूण तू जायना कसा म्हणून कळना उश्टे खावची वाडीक ती एक वाडीक हे सगळे पळयतना आमी खंय वता ती कसन करता ती म्हूण सांगून हांव कामां ना
हे सगळं भागवतान जाऊन सांगितला जाणारी हे सगळे पार भागवत दिसता भागवत चार मना केले जनाचं हे पार म्हणून दिसत किती सांगया जावं देवाचं येणं सत्ताने संतोष आली हे दिवस हे हरिद्वारा क्षेत्रवास केला परम पावन हरिद्वार हरिद्वारातून सप्त स्रोतस सप्तऋषी आश्रमास्थल सप्त सरोवर हे सगळे आजनाव हे आणि काही परम पवित्र हांगा सप्तऋषी आशिले ताचे वंशात ताच्या भार पुढे ना ब्राह्मण म्हणताना ब्राह्मणाला मूल स्थान हे आशिले अजून सांगल्या रे चूक नाही कसा या सप्तऋषी आश्रमात ते तुम्ही त्याचे काळे दाबून हंगाचे वारे हंगात गंगा नदी स्नान हंगा मिळेल कसं की फळ फुलं हे तरी तुम्ही वापरू नये कोणे कशी म्हणत भावनाक देव मिळचे हांगा पांय पडल्या देवा पांय पडल्या मेळता अशून म्हळ्यारी भावन आशिल्ल्या खंडीत मेळता पुंडलिकाक मेळ्ळे खंय ते देखून कसलेय जाल्यार भावनाक समजावन मेळचे तशी भावन लिखून घेया आणि मुखारी आजाक रायक एक जीवन आमकां प्राप्त जाता ह्यो विश्वास धरा आणि त्या प्रकाराचेर घरा भितर वचेली बाग कसले आसो आमी सांगीन सगळे मायनस जाल्यार एक आराधन उपासन करा खर्च करतना आदाय पळोवन करचा शिका आदायांतून येदोश दान धर्म परंपरा काण दवरा व्हडलेल्यान खर्चू शिका इतलें तुमी केल्यार तुमगेलें जीवन पवित्र जावपाक एक वाट मेळ्ळ्या म्हणजे जाता आतां शिल्याकेची चड पवित्र जाता म्हणून आमगेल्या मनाक खात्री दिसता त्या प्रकाराचेर इतलें म्हळ्यार आमी हें सांगूंक कारण भुवनेंद्रा बालकाश्रम केलें आमगेलो विचार इतलो आशिल्लो की आमगेले चेडूवान विद्ये बसी गुणवंत जावंका शीलवंत जावंका निराडंबर जीवन कोरका आडंबर पाड अशें म्हूण सगळीं तांकां शिकोवका म्हण खातीर आमी भुवनेंद्रा बालकाश्रम केलें जावो इतलें सगळें तुमकां आमी सांगल्या तुमी आयकल्या देवान सर्वांकय बरें कोरका बरें कोरका म्हळ्यार तुमगेलें जीवन आजाकय आताशिल्ल्याकय चड बरें जानशीन जीवन पवित्र जानशीन जीवन तुमी कोरका तें भाग्य तुमकां मेळका ताजे भायर बरेच विचारांत येदो वेळ घालच्याक तुमकां देवान अनुग्रह कोरका तुमगेल्या घरा भितर देवान आनी सगळे अनुग्रह कोर थंय तरी देवाले महालक्ष्मीले कटाक्ष येवका जाल्यार केन्नाय देवाल नामस्मरण घडका देवाल नामस्मरण घेवन हांव तूं हांगा येवका म्हूण मागुका ती गेले की ती लाग येयल्यार ती ज्येश्ठा म्हूण ती लाग येना ती दूर धांवता ज्येष्ठा लक्ष्मीन आंगल जाल्यार कलह प्रिया ज्येष्ठा देवी म्हणजे कलह प्रिया देखून घरा भितर कलह येना ती रावका जाल्यार ज्येष्ठा देवीन येवचानच ना ज्येष्ठा देवीन येयल्यार कलह नाका म्हळ्यार जाताले ज्येष्ठा देवीन येना रावका जाल्यार ती गेली धाकली बैल कोण म्हण जाल्यार महालक्ष्मी तीन येवका तीन येवका तरी जाल्यार बामणा सोंडा बनात नारायणान येवका ते देखून लक्ष्मी नारायण कटाक्ष घरा भितर येवका जाल्यार नामस्मरण कोरका ताज्या कथा आनी काही पवित्र जाता तुमगेलें जीवन ताजे भायर तुमकां सांगलें दान धर्म परोपकार कोरका इत्यादी हे सगळें करतना पवित्र जीवन जें तशें जाता देखून पवित्र जानशिल्लें वातावरणांत पवित्र जानशिल्ले कार्यक्रमान तुमी 7 दिवस उपासना रुपान केलेलें देवान पावून घेवका अंत भाग जालेले अंत कश्ट काडलेले अंत मस्त प्रकाराचेर तांकां पावयलेलें सर्वांचेर देवाल कटाक्ष जावका तांकां सर्वांकय देवान आजाकय चांग जानशिल्लें श्रेश्ठ जानशिल्लें एक जीवन करच्याक भाग्य दिवका अशी देवान दी प्रार्थना मागीर एक लागी तुमगेले आमी सांगता ती
तुम्ही चांग मनशान म्हणताना देवाला एक प्रार्थना गेल्यारी वाईट मनशान 10 जणांना घालेल प्रार्थने पशी बल चढ ते करून तुम्ही तुमगेल सर्वही काम कोण जाते म्हणजे देवाला आराधन जाते देवा हे भारत हा बरें करी तुम्ही एक प्रार्थना घाल का अशी प्रार्थना घाल्यारी ताका अर्थ पुरतो जायना देवा हे भारत बरें कोरका ताचे खातीर हांव 5 नमस्कार घालता 5 नमस्कार देवा घाल हे भारत बरें कर देवा अशें सांगून तुम्ही सर्वांनी मागू का ताज्यान आमगेल जनान तशें करतना आम्ही आमगेल भारत माते खातीर काय केलें म्हण जालें काय फल ना हे खंडीत न्हय आमकां विश्वास आसा ते देखून भारता खातीर जावन तुम्ही सर्वांनी तुमगेलें काम जालें नंतर वापस 5 नमस्कार घाल परमात्मा लक्ष्मी नारायणा तुवें हें भारत बरें कोरका अशें म्हूण देवा लेगीत मागून घेया आमी त्या सांगतात म्हणजे जाल्यार इतलें पाड जावच्याक कारण आमकां मस्त प्राय जाय न्ही जाल्यार 50 वर्स फुडें हे भारतांत ब्रिटीश रूल त्या वेळेर आशिल्लें आनी आतां आशिल्लें तें तारतम्य कोण पळयतना आमकां इतलें दुख्ख दिसता की इतलें हीन जावन गेलें आमगेलें भारत म्हणून ते निमित्ती अशी भारत इतलें दुख्ख जावन पाड जावन वचना आमी नुतो राबल्यार समवे अशें म्हणून आमगेलें मना येता आमी करतात ते देखून तुमकां करा म्हूण सांगितलें आमी करच्या प्रारून कोण 10-12 वर्सां जावन गेलीं तुमकां आतां सांगलें मात्र आनी तुमी कोर्ट कामाल खातीर तुमकां सांगलें देवान तशी तुमी सत्तांनी कोर्ट तशी तुमकां देव अनुग्रह करो आनी आमगेलें भारत पवित्र जावो आमगेल्या भारतांत धर्मिश्ट लोक चड जावो आमगेल्या भारतांत पापी लोकांक बल उण जावो आमगेल्या भारतांत पुण्य कर आनी कर्म वाडून येवच्याक देव अनुग्रह करो अशी देवाले प्रार्थना करून हे सप्त सरोवर हरिद्वार व्यास नदी गंगा मातेचे पूर्ण कटाक्षशील जागो तसले हे जाग्याचेर हे मागिलें देवान सर्वांक दिवका आनी भारता उद्धार करता म्हणून देवाले प्रार्थना करून देव सर्वांक उद्धार करता भारताक उद्धार करता सर्वांक बरें जावच्याक अनुग्रह करता म्हणून आशिर्वाद करून राबिता तुमकां तें पुस्तक प्राप्त जाला स्वामी अलंकीत जावन ताका अवकाश मेळ्ळो विशेषतः गुरुवार इत्यादी दिवसांत प्रारंभ करून आनी ते संग वेळार 1 ना 2 ओवी चेडवां शिकोवन सांगून घरान घर ही परंपरा वाडोवचे खातीर पुस्तक घेतल्यानी उरल्या दिक्षा बुद्धी दीक्ष घेतल्या म्हणजे निरंतर ते वाचका ऐतिहासीक जावन वाचका आमगे भाश म्हणून वाचका तांत कांय विचार मेळटात म्हणून वाचका पूर्वद्वेश आसना जर पूर्वाग्रह आसना जर आमी समजू का म्हणले खातीर मात्र तसून वाचका अशी बहु लोकांक अनुकूल जावका म्हणले खातीर बहु श्रम पावन हे पुस्तकाचें मुद्रण प्रचार करचे खातीर श्री उमेश भटजी वसंत पैमाम पी पैमाम असले तांकां जबाबदारी आसली तकी सोड हें एक गुरुकारी कोरका म्हणून ताणें मुखार जालीं बहु जबाबदारीचें काम हें पुस्तक तुमी घेतलें मात्र न्हय तुमगेल्या मित्रांक तुमगेल्या बंधू वर्गांक तुमी प्रोत्साहीत करून आनीक एक घेवका आमी पुरा पुस्तकांक हाडून साधन तुमी पळयतात कितलें जड आसा अर्थ गौरव आसा खूब चाके जडशी दिसतालें पण भक्तीन भितर प्रवेश केल्यार खंयचेय जड दिसता ते तितलें हाडून आमकां साधना जालें म्हणजे आमी एक 100 कॉप मात हाडून साध्य जाली मुखार कोणा तें जावका ताणें तें उमेश भटजी लागीं पी पै लागीं ना तांचो विळास जालो सांगलो प्रेसाचो सोदीन पब्लिकेशनचो तांकां संपर्क साधून तुम तें पुस्तक घेवचें साध्य आसता आनी तूं चूक यानस तशें भारी प्रयत्न केला खंय 1-2 चूक येतले भाशा ज्ञान करता समजुचें जाता तांणी संपूर्ण तें वाचचें जाता क्लिश्ट पदाचे अर्थ जाल्ले आसा ते हाजे उपयोग आमच्या समाजान घेवका साहित्यात्मक जावन घेवका बरोबर शब्द उलो शब्द तंत्रान मेळ्ळा ताजे वापर घेवका अशी अनेक वेळा प्रार्थना करून हाजी स्वामी अष्टावधानाचें देवचें आसा हांगा एक क्षणय अमूल्य आसता ताजें मौल्य समजून ताजें प्रयोजन सकाळ
Yeah.